गदास बाब आनी राजेश वेरेकारान थोड्यो गायडन्स दिला म्हाका जे कितें करपाक जाय कोणा खातीर आनी तितलेंच उलयलें. ओके, कितें मातसो मोठ्या बोवाळ असो आमकां आयकूंक येतालो कितें? तुका जर खबर आसा जाल्यार आमचो आवाजूच मोठो, सगळ्यांचोच आवाज मोठो. तो कितें आतां पासून न्ही तो जी एलीट न्ही तो. सो आमी बरे तरेन सगळ्यो गजाली उलयल्यात आनी त्या प्रमाणे खुबश्यो गजाल्यो तांचे एक्सपिरियन्स ज्यो आसात तांच्यांनी आमचे कडेन शेअर केल्यात आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरता. ओके, आतां प्रचार तुमचो चालू जाल्लोच आसा जाल्यार कसो कितें रिस्पॉन्स आनी कशें कितें रिस्पॉन्स बरो आसा. राजेश बाबान धुरो घेतला प्रचाराचो आनी अंडर हीज एबल लिडरशीप आमी वाड्या सगळ्यांक मेळटा. फाल्यां आमी दुर्गापटान 8:30 नाल्ल दवरून आमी दुर्गापटान हांव आनी राजेश बाब आनी आमची टीम सुरवात करता. ओके फाल्यां सकाळीं. ओके, दुर्गादास बाब कितें कशें कितें आतां वातावरण तुमचो एक्सपिरियन्स कितें सांगता? खंय तुमची वाटचाल कशी कितें? एक म्हणल्यार आमकां पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान क्लियर डायरेक्शन्स आशिल्ले की काही गजाल्यो क्लियर जावपाच्यो गरज आसा. त्या बाबतींत राजेश बाबान जो आमचो बरो आमीकूय इतल्या वर्साच्यान आनी काँग्रेस पार्टीचो सिनियर लिडर आमचे जनरल सेक्रेटरी. सो आमच्या पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव ताका मेळपाक आयिल्लो ताच्या हाजे वयल्यान आपुण्या वयल्यान. सो आमी काही गजाल्यो क्लियर करपाक तांचे कडल्यान सांगलां, कॅन्डिडेटाकूय सांगलां आनी राजेश बाबाकूय सांगलां की पयर एक स्टेटमेंट जालो LOP कडल्यान एका इंटरव्यू प्रायवेट लोकल चॅनलाक दितना की आमचो अध्यक्ष जुदास, आमचो अध्यक्ष सेटर. सो आमच्या अध्यक्षान जर प्रचाराक येवंक जाय किंवा आमी जो स्टँड जर घेवंक जाय त्या बाबतींत काँग्रेस पक्षान पयलीं हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें. कित्याक प्रोवोक करनासतना असले स्टेटमेंटां येवप तेय हे निवडणुकीच्या तोंडार म्हणजे बाय इलेक्शनाच्या तोंडार असलो येवप हे डेलिबरेटली जाल्या केलाच काय आमकां खबर ना. सो आमचे वर्कर्स म्हणा, आमचे सिनियर लिडर्स, आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे अस्तव्यस्त जाल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटाक लागून. आनी सगळ्यांनी अध्यक्षाक क्लियर कट सांगला की तूं कांयच निर्णय घेनाका, कितें ते निर्णय आमचो स्टेट एक्झिक्युटीव घेवन ठरयतली. सो सोमाराक पणजे आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जावपाची आसा ह्या बाबतींत. म्हणजे आतां मतभेदाचो कितें वातावरण तशें कितें तुमचे विदीन द राजकारण कशें आसता, मतभेद आसता पूण एक मनभेद निर्माण करपाचो एक प्रयत्न करप आनी वैयक्तीकरित्या जुदास म्हणप, सेटर म्हणप तेय एका सिनियर रजिस्ट्रेटराक समजून घेनासतना म्हणजे कितें घडलें कितें जालें काय समजून घेना वैयक्तीकरित्या टिका करप. सो हाजेर आमी तांकां सांगलां, राजेश बाबाकूय हाजेर आमकां क्लॅरिफिकेशन गरज आसा, कॅन्डिडेटाकूय सांगलां आनी हाजेर तांच्यांनी क्लियर येवंक जाय. म्हणजे आतां हेजो परिणाम इलेक्शनाचेर पडपाक शकता फोंड्या? ना, इलेक्शनाचो परिणाम कितें तो लोक ठरयतले, लोक मतां मारतले. म्हणजे कित्याक तुमचो सपोर्ट, तुमचो स्ट्रॉंग सपोर्ट आशिल्लो न्ही हेका? जे मतदार आसा ते ठरयतले खंयचे सायडीन वोट करप, कितें करप, कॉल विल बी टेकन बाय द वोटर्स. पूण एज अ ओपोजिशन, युनायटेड ओपोजिशन म्हणून आमचें काम करपाचें कर्तव्य आमचें आनी तें करपाकूच जाय. सुरळीत सगळें चलतालें आनी अशे तरेचे स्टेटमेंट येवप आनी वैयक्तीक टार्गेट करपाक येतना ते एक सिनियर लिडराक, राज्याचो एक सिनियर लेजिस्लेचर, 3 टायम MLA, एका पक्षाचो अध्यक्ष अशा वेळाचेर येवप. कारण म्हाका याद जाता पयर सुद्दां तांचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकार ताणें आमच्या अध्यक्षाक संपर्क केल्लो की इलेक्शनाक कॅन्डिडेट फायनल करच्या पयलीं एकदां उलोवणी केल्ली की अशें आमी करूंक सोदता. हाजेर तूं आमचो अलायन्स प्रिपोल अलायन्स पार्टनर आशिल्ल्या कारणान तुजो आमकां सपोर्ट जाय. इतलें आसतना हे जावन रोखडेच दुसरे तिसरे दिसा वेगळो स्टेटमेंट दिता दुसरे लिडरा कडल्यान, तांचे टॉल लिडरा कडल्यान. सो हातूंत क्लॅरिफिकेशन जावंकूच जाय. सो वी आर रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट रनिंग सम डिस्को क्लब हियर. सो बाय इलेक्शना पयलीं गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसचे अंतर्गत वाद मिटतलो ना, अंतर्गत वाद मिटपाकूच जाय. लोकांक जर युनायटेड जर ओपोवंक जाय जाल्यार हाजेर क्लॅरिफिकेशन, बिकॉज दीस वॉज अनप्रोवोक्ड. आनी हे जे जालां हे आमी तांच्या डेस्क इंचार्ज जो बाब माणिकराव ठाकरे ताका हांवें पर्सनली पळयल्लें आहा. पूण एक गजाल हांगा अशी येता की स्टेटमेंट दिलो LOPन तुमचे प्रेजिडेंटाचे अगेन्स्ट जावं तांचेर कितें टिप्पणी केली आनी तुमी येता हांगा लोकल लिडर्सां कडेन डिस्कस करता, हें समीकरण म्हाका समजलें ना. समीकरणाचो प्रश्न हो फुडाकार बाब जनरल सेक्रेटरी काँग्रेस पक्षाचो सिनियर लिडर बाब राजेश वेरेकार ताणें फुडाकार घेतिल्लो की जे आमचे हांगा बरे मागपी आसात, आमचे सपोर्ट जाय. राजेश बाब फाटल्या इलेक्शनात निवडणूक लढलो, तो आमच्या पक्षान आशिल्लो पूण केन्नाच आमचे मनभेद जाले ना. राजकीय मतभेद आशिल्ले, मनभेद जाला तो त्या वेळार काँग्रेस पक्षा बरोबर गेलो. आमची युती जाली, युती जातकच बाब विजय बाब येवन ताका ताच्या खातीर कॅम्पेनूय केलें. आमची टीम पुराय टीम ताका सपोर्ट केलो आनी दुर्दैवान तो कांय मतांनी त्या वेळाचेर पडलो आनी व्हडलो तिनूय कॅन्डिडेटा मदीं व्हडलो फरक काय नाशिल्लो त्या वेळाचेर. सो मतांनी पडलो पूण खंयच ते आडमेळ किंवा अडकळ आयला ताका आमी काम करपाक. पूण हांगा जे तरेन निवडणुकेच्या तोंडाचेर जेन्ना असले स्टेटमेंटां येतात वैयक्तीक रित्या, सो वील हॅव टू थिंक अबाउट इट न्ही. ओके, सपोज जर तुमकां जाय तशें मनसोखपणे तुमकां जाय तशें जर जायना जाल्यार तुमी हात फाटीक घेतले?
फाटीं केलो पट लेट अस क्रॉस द ब्रिज वेन टायम कम्स. टायम आसा न्ही, सो स्टेट एक्झिक्युटीव कितें निर्णय घेता सोमारा ते पळोवया. आनी आमी एक काँग्रेस पक्षाचो जो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आनी तांचो डेस्क इंचार्ज तांकां आमी कळयल्लें आसा. आनी बाब सिनियर लिडर जो बाब राजेश वेरेकर ताका आमी कळयलें. कॅन्डिडेटाकूय आतां सांगिल्लें आसा अध्यक्षान जर हांगा येवन काम करूंक जाय, ओपनली करूंक जाय, आनी दे हॅव टू कम क्लियर ऑन दीस जुदास रिमार्क. आज आमी जे मेळ्ळ्या पळय हांगा तितली जाण, हाजे फाटलो आमचो हेतू इतकोच आसा की हें बाय इलेक्शन आमकां जिखपाक जाय. आनी दुर्गादास बाब जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन ऑफ गोवा फॉरवर्ड हो आमचो हांगासरलो लोकल मनीस फोंडेचो. तर ताका लागून म्हाका अशें दिसलें की आमचे गोवा फॉरवर्ड ही एलायन्स पार्टी आसा, एलायन्सान आसा, त्या खातीर तांची मदत आमचे केतन भाटीकाराक मेळपाक जाय. आनी ताका लागून हांवें ही आज हांगा तेंचे कडेन अशी गाठभेट अशी हांगा घडोवन हाडलेली की जर कितें तुमचें मनान कितें आसा तें पयस जावचें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हो प्रचार बरो जोरान करचो. आतां जशें दुर्गादास बाबांची तेजी एक मत हांगा विचार प्रकट केल्ले आसा की जे तांकां वायट दिसलां, जे तेंचे अध्यक्ष आसा विजय सरदेसाय हाजेर जो कॉमेंट केलो तेजे बद्दल तांकां वायट दिसलां. आनी ताणें म्हाका एज जनरल सेक्रेटरी सांगलां की तेंची जी भावना आसा ती पक्षा पर्यंत पावय. सो ते पक्षा पर्यंत पावोवपाचें काम हांव करतलो. आमचे वरिश्ठ नेते आसा तांचे कडेन हांव पावोवपाचें काम करतलो. आनी जो कितें गैरसमज आसा म्हाका खात्री आसा की विजय बाब हो एक खूब मोठे मनाचो मनीस आनी तो सदांच आज म्हटल्यार सुद्दां तुमी पळयता आसतले ह्या 4 वर्सां तेणें सदांच काँग्रेसीक जाता तितको तेंको दिल्लो आसा. ZP इलेक्शनाक म्हणात आनी खास करून जे MP इलेक्शन जालें हांगा सावथ गोवा MP जिखोवपाक, कॅप्टन विराटो जिखोवपाक बाब विजय सरदेसायाचो खूब मोठो वांटो आशिल्लो. ते तेणें एलायन्सान काम केलां आनी तशेंच काम हांव तेंचे कडेन मागता की जें तेणी MP इलेक्शनाक काम केलें न्ही तशेंच काम तेंच्यांनी फोंडेच्या बाय इलेक्शनाक करचें अशें हांव तांकां विनंती करतां आनी केतन भाटीकाराक निवडून हाडचो. आज जालें न्ही, आज तेणें आपलें म्हाका सांगलां. सो हांव आतां इमिजिएटली तें कम्युनिकेट करतलो आमच्या पक्षा कडेन आनी म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी एक तेजेर कितें तरी तोडगो येतलो आनी दुर्गादास बाब हो आमचो फोंडेचो लोकल लिडर तो भाटीकाराच्या खांद्याक खांदो लावन हांगा काम करतलो.